धारबांदोड्या देवसडा वाठारांत मालाची येरादारी करपी ट्रकाचो धपको चोखोवपाच्या नादात दुचाकी रस्त्यार पडून जाल्ल्या अपघातात किल्लापालच्या तुषार नायक ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले। तशेंच अभिषेक गांवकर हो 20 वर्साचो तरणाटोय गंभीर जखमी जाला। ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला। मजगतीं ट्रक चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडला। फोंडे पुलीस अपघाताचो पंचनामो करता। धारबांदोडा हांगा आतांच एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा। जी मोटरसायकल धारबांदोड्या वयताली कोळ्ळेच्यान ती अचानक एक वलतार एक लगेज ट्रक जो सावर्डे वचपाक वयतालो तो दिश्टी पडलो आनी तेंचे कितें तरी गडबडले अशें तेंचो लोकांचो डावट आसा। कारण मार्क ना गाडयेक, खंयचोच कसले दोनूय गाडयांक मार्क दिसून येना। पूण जो ट्रकवालो आहा तो पळोवन गेल्ले आशिल्ले कारणान खंय तरी हांगा डावट पुलिसांचो डावट आसा की हांगा खंय तरी गाडयेक टच जाला आसूं शकता म्हणून। सो पुलीस इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। त्याच बरोबर एक्सिडेंटान जो भुरगो तुषार नायक हेचे जेन्ना ताका इंजर्ड अवस्थेत जेन्ना PDA प्रायमरी हेल्थ सेंटरान येलो तेन्ना ताका ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलो। तशेंच दुसरो जो आशिल्लो अभिषेक गांवकर हेका सद्याक सिरियसली इंजर्ड जाल्ले कारणान ताका GMCन रिफर केल्लो आसा। फोंडा पुलीस स्पॉटार दाखल जाल्ले आसा। तशेंच पंचनामा सुरू आसा। पूण ट्रक ड्रायव्हर जो आय विटनेस आशिल्लो तो पळोवन गेल्ले कारणान सद्याक ट्रक ताब्यात घेवपाचे हालचाली पुलिसांनी सुरू केल्ले आसा। दुसरे वटेन म्हापसा कुचेली मारना रस्त्याचेर पडिल्ली फोंडकुलां चुकोवपाच्या नादात गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान दुचाकीचो संरक्षण वणत आनी झाडाक धपको बशिल्ल्यान 25 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले। समीर नायक अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।